मिसअंडरस्टँडींग काय जावची न्ही म्हणून आमी तांकां सांगलां आनी योग्य ते त्यांची ज्यो क्वेरी आशिल्ले तेजेर आमी डायरेक्ट इन रायटींग सगळ्या स्कुलांक कळयतले. एक जातालें. सो सगळे जाण ऑन बोर्ड आसात. टिचर असोसिएशनूय बी ऑन बोर्ड आसा. हेडमास्टर असोसिएशन बी ऑन बोर्ड आसा. इम्प्लिमेंटेशनाक कोणाचोच प्रॉब्लेम ना. फक्त जे कितें कन्सर्न थोड्यांक दिसता ते बरोबर आसा. कन्सर्न दिसप शक्य आसा. खंयचीय न्यू पॉलिसी जेन्ना इम्प्लिमेंट करता तेन्ना प्रत्येकाच्या तेका मातसो दुबाव आसता. ते कन्सर्न तेमी मांडले. ते मांडटले आमी तांची शंका निरसन केल्ले आसा. एक गजाल म्हळ्यार कशें आसा की आमी सगळ्या हांव परतें तुमच्या मिडियाच्या मार्फत सगळ्याक सांगपाक सोदता की प्रत्येक स्कुलाक तांणी कसो टायम टेबल करचो हें आमी फ्री हँड दिला, मुभा दिला. ती तांकां खबर नाशिल्ली. थोड्याक आमी जे पळय दिला मॉडेल टायम टेबल त्यो आमकां जेमी थोड्यांनी आमचे कडेन मांडले थोडे तुमी अशें मॉडेल करून धाडा की आमकां बऱ्याक पडटलें. हेजो अर्थ तेच फॉलो करपाक जाय प्रत्येकान अशें ना. कारण प्रत्येक कडली ग्रावंड रियलिटी वेगळी आसता. एक स्कूल जर 7:30 सुरू जावपाक शकता जाल्यार दुसरें स्कूल 7:30च सुरू जावपाक शकता अशें ना. थोडी आमचे कडेन हायस्कूल आसा थंय सांजचे हायर सेकंडरी चलता किंवा हायस्कूल आहा थंय सांजचे प्रायमरी चलता किंवा प्रायमरी आहा थंय सांजचे हायस्कूल चलता. प्रत्येकाची ग्रावंड रियलिटी वेगळी आसा. त्या खातीर सगळे हे लक्षात घेवन आमी प्रत्येकाक मुभा दिल्ली आसा की तांणी आपआपले टायम टेबल आपआपले प्रमाणे फ्रेम करचे. आपल्याक जशें सुटेबल जाता त्या प्रमाणे फ्रेम करचे ही आमी प्रत्येक हायस्कुलाक मुभा दिला. आनी आमी जें कितें तांकां जे प्रेजेंटेशनाक तेंणी थोडी मॉडेल टायम टेबल करून दिल्ली तें प्रेजेंटेशन तेंचे बरोबर शेअर केलें तें सगळे कडेन गेलें. आनी ते प्रेजेंटेशनांतले टायम टेबल जे मॉडेल आसा तांकां दिसलें हें टायम टेबल सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय म्हणून. तें तशें ना. आमी गव्हर्मेंट हायस्कुलाक सुद्दां सांगलां की तुमचे टायम टेबल धाडात आनी डायरेक्टरा कडल्यान अप्रूव करून घेयात. प्रत्येकाचे वेगवेगळे टायम टेबल आसपाक शकता. इवन गव्हर्मेंट हायस्कुलाक सुद्दां डायरेक्टर अप्रूव करून दितलो तांकां गव्हर्मेंट हायस्कुलाक. फक्त आमी कितें म्हणलां की वर्सांतल्यान तेंचे 1200 वर्किंग आवर्स इंस्ट्रक्शनल आवर्स जावपाक जे आतांय आसा. NEP लागून आमी वाडयला अशें कांय ना. 1200 इंस्ट्रक्शनल पिरियड आतां जे ते घेतात ते 1200 इंस्ट्रक्शनल आवर्स तेंचे जावपाक जाय. इतकेंच आमी तांकां सांगिल्लें आसा. बाकीचें जें कितें टायम टेबल कशें फ्रेम करतले ते त्या प्रमाणे तेंच्यानी करपाक जाय. हो एक मुद्दो जाता. दुसरो मुद्दो असो आशिल्लो म्हाका थोड्यांक कन्सर्न अशी आशिल्ली की आयज तारखेक प्रत्येक टिचराक 21 वरांचो इंस्ट्रक्शनल वर्कलोड आसा. तो आमी चेंज करपाक सोदता अशें तांकां दिसलें. तो आमी चेंज करपाचो आमच्या अजेंडाचेरूय तो पॉयंट ना. तो कंप्लिटली मिसअंडरस्टँडींग. मात तें आमी तो स्कूल एज्युकेशन रुलूय तो चेंज करपाक सोदना. ज्या रुलाक ते मेन्शन केले आहा आनी तो विशयच नाशिल्लो. तो विशय आमचे बरोबर ना. पण तो कंप्लिटली मिसअंडरस्टँडिंगांतल्यान जाता की थोडे वर्किंग आवर्स ते आवर्स म्हणून तो वर्कलोड म्हणून प्रत्येक वर्कलोड हो प्रत्येक टिचर कितलो वर्कलोड घेता हो वर्कलोड हो वेगळो वर्कलोड. सब्जेक्टाक कितलो वर्कलोड दिवपाक जाय तो वेगळो वर्कलोड. टायम टेबलाचो हे वेगळो. हे सगळे वर्किंग आवर्स वेगवेगळे आशिल्ल्यान कन्फ्युजन जावपाक शकता. पूण टिचराचो जो कितें सद्याक 21 वरांचो वर्कलोड आसा तो वर्कलोड तसोच उरतलो. पयलींचो जो आसा तसोच उरतलो. तो चेंज करतले म्हण तो आमच्या खंयच्याच अजेंडाचेर ना. जाल्यार एक मुद्दो. दुसरो आनीक गजाल हांव क्लॅरिफाय करता जी आज एक न्यूज पेपराक आयला म्हणून क्लॅरिफाय करता. तांचो मुद्दो तो नाशिल्लो आज टिचर मेळ्ळे तांकां. पण आयज एक पेपराक आयला म्हणून क्लॅरिफाय करता. जाणी जे पळय आमी जर्मनी पोर्चुगीज, फ्रेंच आनी जर्मन आनी अरेबीक ह्यो 4 लँग्वेजी अलावड केल्ली आसा. बंद केल्ली ना. ते चुकून मिसअंडरस्टँडींग जाल्ली आसा. ते न्यूज पेपराक आयले की त्यो बंद जाल्यो म्हणून किंवा बंद केल्यो म्हणून. तशें केल्ली ना. पोर्चुगीज, फ्रेंच, अरेबीक आनी जर्मन ह्यो 4 लँग्वेजी आमी 9वेकूय अलाव केल्ली आसा. आनी त्यो जर तो हे मुद्दाम क्लॅरिफाय इतलेच खातीर करता की न्यूज पेपराचेर आयला आनी त्या खातीर म्हणून हांव करता क्लॅरिफाय की अशें ना की ते अलाव केल्ले आसा. आनी
आमी परते 7 तारखेसान 7 जुनाक सावन सगळ्या तालुक्यांनी विजीट करतले. 7 तारखेक आमची विजीट आसा की केपी आनी सांगे तालुका. सकाळी आमी सांगे तालुक्याची स्कुलां कवर करतले आणि सांजची आमी केपे तालुक्याची स्कुलां कवर करतले 7 तारखेक. आणि 7 तारखेच्यान आमचे हे सुरू जातले, ह्यो विजीट सुरू जातले. हांव सगळ्यो तुमकां कॅलेंडर घालून दिता की सगळ्यांक क्लॅरिटी मेळची म्हणून. ओके. 8 तारखेक आमी सालसेत कवर करतले 2 ग्रुपां भितर. पयलो ग्रूप सकाळी कवर करतले, दुसरो ग्रूप सांजचे कवर करतले 8 तारखेक. कित्या खातीर की सालसेतीक चड हायस्कूल आसा म्हणून आमी एक अख्खो दीस दवरला. सकाळी दिसाक पयलो ग्रूप घेतले, दुसरे सांजचे दुसरो ग्रूप. 10 तारखेक आमी तिसवाडी कवर करतले, परते 2 ग्रुपां भितर करतले कवर. सकाळी एक ग्रूप आनी सांजचे एक ग्रूप तिसवाडी. 11 तारखेक सकाळी आमी सत्तरी कवर करतले आणि 11 तारखेक सांजचे आमी बिचोली कवर करतले. 12 तारखेक आमी बार्देस 2 ग्रुपां भितर कवर करतले. 12 तारखेक सकाळी पयलो ग्रूप बार्देसांतलो कवर करतले आणि 12 तारखेक सांजचे बार्देसाचो दुसरो ग्रूप कवर करतले. 13 तारखेक आमी सकाळी पोंडा कवर करतले आणि सांजचे पोंडाची थोडी स्कुलां आणि दारबांदोडा तालुका कवर करतले. 14 तारखेक सकाळी आमी पेडणे कवर करतले. 20 तारखेक सकाळी आमी मुर्मुगांव तालुका. 14 तारखेक सांजचे आमी टिचर्स जे कोण आसात असोसिएशन तांकां परते मेळटले आणि मागीर तांकां जुलयाच्या फर्स्ट विकाक परते मेळटले. हे कवर करतना आमी त्या त्या तालुक्यांतल्यो इंडिव्हिज्युअली स्कुलाच्यो कितें कितें वेगवेगळ्यो प्रत्येक स्कुलाच्यो डिफिकल्टी वेगळे आसपाक शकता त्यो आमी तालुक्यात गेले तेन्ना ते एड्रेस करतात. हे जाले नंतर ऑगस्ट म्हयन्यात आमी परते रिविजीट करतात. ऑगस्ट म्हयन्यात जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन फूल फ्लॅज चालू जातलें तेन्ना तेतूंत भितर कितें फ्लॉज आसा काम चेक करपा खातीर. आता ते हेडमास्टर्स आणि टीचर्स असोसिएशन येऊन मिटिंग जाला नाही. हेडमास्टर्स असोसिएशना कडेन आमी पयलेच घेतलेली. हेडमास्टर्स असोसिएशना कडेन आमच्यो मिटिंग 2 मिटिंग जाल्ल्यो. हेडमास्टर असोसिएशना कडेनच न्ही, हेडमास्टरा कडेन सगळे हेडमास्टरा कडेन आमी एप्रील म्हयन्याक एक मिटींग घेतली आणि मे म्हयन्याक दुसरी मिटींग घेतली. सगळे हेडमास्टरा कडेन आमी सगळ्या हेडमास्टरा कडेन नॉर्थ हेडमास्टर आमी सकाळी आपयले, एक फावट आपयले सावथाचे हेडमास्टर आनी दुसरे आपयले. सो हेडमास्टरा कडेन आमी मिटींग जाल्ली. टिचरा कडेन परसे सगळे टीचर असोसिएशना कडेन जाल्ले नाशिल्ले. ती आज आमी घेतली आणि तांकां कन्सर्न आसा म्हणून कळटकीर आमी मुद्दाम केली. सो आणि ते कन्सर्न आमी तेंगेले सगळे एड्रेस केले आसा. बेसिकली ते कन्सर्न त्यांच्या मनात निर्माण जावपाक पावले बिकॉज ऑफ सम कम्युनिकेशन गॅप ऑर मिसइंटरप्रिटेशन. सिलेबस मेळटलो तुमी आतां कितें सांगलां आनी कमीट केला की न्यू सिलेबस केन्ना बसून मेळटलो? सायन्स, मॅथ्स, लँग्वेजीस हे सिलेबस कांयच चेंज ना जाता. NCERTचो जो सिलेबस आसा तो NCERTनूच चेंज केल्लो ना, म्हणजे आमी तो चेंज केलो ना. सो तो सिलेबस तेंचे कडेन आतांच आसा. बाकीचे सिलेबस जो कितें नवे सब्जेक्ट जे लायतात आमी वोकेशनल एज्युकेशन, फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आणि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ताजो जो कितें सिलेबस जो आसा तो सिलेबस आमी तेंचे कडेन दिता तेका. तो ऑलमोस्ट रेडी आसा तेंचे कडेन. तो आमी सादारण जुनाचो फर्स्ट वीक जेन्ना स्कूल जेन्ना सुरू जातले तेन्नाच आमी धाडटले. आमी तांकां जून एंड पर्यंत कितें सांगलां की जून एंड किंवा जुलय पर्यंत ज्या स्कुला कडेन सब्जेक्टच शिकोवपाक टिचरच ना
तांकां जो कितें प्रोवायड करपाक जाय वोकेशनल एज्युकेशन तो प्रोवायड करपाक आमकां टायम लागतलो. जेंचे कडेन आसा तांकां आमकां टायम ना. आमीच दिल्लो आसा वोकेशनल एज्युकेशन टिचर, पूण जांचे कडेन ना आतां तांकां आमी इंटरव्यू आतां घेवपाक प्रोसिजर चालू केल्लो आसा. सो ताका इल्लो टायम लागपाक शकता, पूण तो आमी वर्सभराक ते सगळे कवर करतले. म्हणल्यार जून एंड पर्यंत पळोवया म्हणल्यार किती टिचर्साची रिक्वायरमेंट आसता. जून एंड पर्यंत न्ही, तेच्या पयलीं आमी हांगा वता न्ही फिल्डार वता तेन्नाच घेता तेंची रिक्वायरमेंट. तेच्या पयलीं आमी गुगल फॉर्म धाडून घेतले, पूण फिल्डार वता तेन्ना आमकां डायरेक्ट कळटली. आतां आमी तेंचेर सगळी जेन्ना पळय रिक्वायरमेंट आसा ती रिक्वायरमेंट आतांच घेतले